Sir, I may be permitted to ask star LQ number 2A. 2A. Permitted. Speaker sir, answer as tabled. Speaker sir, गोंय एखादी एकूच राज्य आसतलें देशभर जातून legalized gambling is allowed in casinos both onshore and offshore. BJP सरकारान तेन्ना बरोच बोवाळ केलो आनी 2009 काँग्रेस सरकारान एक अमेंडमेंट काडलो, कॅबिनेट डिसिजन घेतलें आणि they decided to move the casinos 5 nautical miles away from the seashore. ताज्या मागीर BJP सरकार आयलो आणि BJP सरकारान अमेंडमेंट फर्दर केले आणि म्हणलें की the licenses of all those offshore casinos which are expiring on or before 31st March 2014 may be considered for extension for a period not exceeding 2 years to enable them to make alternate arrangements of moving out of River Mandovi. The licenses of all those offshore casinos which are expiring after 31st March 2014 shall not be renewed for operation in River Mandovi, and no further offshore casinos will be permitted in the state. तातून मदीं स्पीकर सर MV फ्लोटेल म्हणून एक परमिशन कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान दिलें 2013. ते मुरींग परमिशन जे आशिल्लें बोटीचें ते पेना दी फ्रांक चर्च म्हणजे आमची बिट्टोणची चर्च जी आसा मेन थंय कुशीक मुरींग परमिशन दिलें, जातून गांवचे लोक सगळे एकठांय जाले बिकॉज इट वॉज स्पॉइलिंग द सेंक्टिटी ऑफ द एरिया प्लस आमचे जे ट्रेडिशनल फिशरमॅनांक त्रास जाताले आनी बंद करपाक लायले. कॉलिंग अटेन्शन जेन्ना घेतलें तेन्ना आमच्या ऑनरेबल एक्स CMन सांगलें की ते मुरींग परमिशन कॅन्सल करता म्हणून. 2013चे परमिशन रिन्यू करपाक गेलें जाल्यार तांणी रिन्यू केलें, सरकारान रिन्यू केलें, जरी आश्वासन दिलें कॅन्सल करतले. मुरींग वॉज रिन्यूड 2014 परत रिन्यू जालें आनी 2015 फेब्रुवारीन रिन्युवलाक आयिल्ली फायल. म्हाका खबर ना तुमी अजून रिन्यू केला काय ना तो. आतां प्रश्न पडटा स्पीकर सर, हे MV फ्लोटेल म्हणजे प्रकरण कितें? कजिनो, हॉटेल कम कजिनो, डिपार्टमेंटान हाजेर कितें परमिशन दिलां जाल्यार कितें दिलां? स्पीकर सर, ज्या ऑनरेबल मेंबरान हो क्वेश्चन विचारला ताणें त्याची माहिती बरी काडली आसतली, पूण म्हजे कडेन माहिती जी मेळटा ती अशी आसा, ताणें जो आरोप केलो की ताका परमिशन दिलां, परमिशन किंवा NOC जी आसा ती कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान टू मूर द व्हेहिकल वेसल जे वेसल थंय दवरपा खातीर परमिशन दिलां किंवा तें परत रिन्यू केलें आसा जाल्यार तें उबी दवरपा खातीर ताची फीज कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स घेता. एज रिगार्ड होम डिपार्टमेंट राव रे तुमची होम डिपार्टमेंटान कितें केलां? परमिशन दिलां? होम डिपार्टमेंटान परमिशन दिल्लें ना. हांव उलयतां मरे तेजेर. म्हणजे एज रिगार्ड्स परमिशन कॅसिनो म्हणून जर तूं तेका म्हणटा आसात, कॅसिनोचें परमिशन दिल्लें ना. ह्या सरकारान टायम एंड अगेन सांगलां, एक म्हणजे जे कॅसिनोज आसात ते भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारच्या काळात केन्ना दिल्ले नात. आमी नवीन दिवपाची आमची तयारी ना, पूण ज्या लोकांनी इन्व्हेस्टमेंट केला तांकांय रस्त्यार आनी धड्यार उडोवप हें जायना. त्यामुळे तांचे जे आसात तांकां सिंपॅथेटीक थोडोसो विचार करणे गरज आसा, हें हांवें वेळोवेळी म्हणत आसा. त्यामुळे म्हजेर कॅसिनो संदर्भात तुवें जास्त दिलें किंवा कॅसिनोक सिंपॅथेटीक आसा, हांव कोण कॅसिनो ही 4 नांवां विचारशीत जाल्यार म्हाका येवची ना. तुजो अभ्यास तेजेर दांडगो आसा. स्पीकर सर, प्रश्न कशे उत्तरां चेंज जाता तें हाजेरूच तुमकां दाखयता. पयलो प्रश्न म्हजो आशिल्लो, एनी लायसन्सीस हॅव बीन इश्यूड बाय द डिपार्टमेंट फॉर MV रॉयल फ्लोटेल काय म्हणून. तुमी सांगला नो सर म्हणून. स्पीकर सर, 17 फेब्रुवारीक हांवें इन्फॉर्मेशन मागिल्लें वेदर एनी कॉरिजेंडम वॉज इश्यूड बाय द डिपार्टमेंट एज रिगार्ड्स टू MV रॉयल फ्लोटेल. You will be surprised, Caravella was the only license which was cancelled by this government, correct? होय न्ही? Caravellaचे लायसन्स तुम्ही कॅन्सल केल्लें 31st March 2014च्या मागीर जे आसा रिन्यू जावची ना म्हणून तुम्ही कॅन्सल केल्लें. तेच लायसन्स थ्रू अ कॉरिजेंडम the name of the vessel MV Caravella in the above mentioned license be read as MV Royal Flotel issued by Department of Home dated 8/7/2014, which comes after the license for installation of games of electronic amusement machine given permission to Caravella. 2010चे परमिशन 2011 रिन्युअल झाले, 2011चे 2014 पर्यंत झाले. हेवटेन सरकारान सांगले की आम्ही कॅन्सल केला म्हणून. जाल्यार तुम्ही हे दिले कशें कॉरिजेंडम? आय एम प्लेसिंग दिस ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस. स्पीकर सर, तुम्ही म्हाका हाजें स्पश्टीकरण दिवचें. स्पश्टीकरण दिता हांव. परमिशन दिनार कशें म्हणे?
5वो कझिनो स्पीकर सर, म्हज्या म्हायती प्रमाणे खंयची नांवां सांग म्हाका ती. तुमची कारावेला हां. तुमच्यो 4 लायसन्सां आसा MV हय. हॉर्शू कझिनो जे एक्सपायर जाता 29/8/2015. हय. MV प्रायड जे जाता 12/9/2015. हय. MV कझिनो रॉयल 23/10/2015 एक्सपायर जाता आणि बॉस ऑर्थ 3/12/2015 जाता. म्हणजे यू हॅव टोल्ड दॅट दीस पर्टिक्युलर डेट्स विच आय हॅव गिवन यू विल मूव इट आउट ऑफ रिवर मांडोवी. मांडोवीन आणि कझिनो येवचे ना. दिस हॅज ऑल्सो बीन आन्सर्ड टू yesterday's question of my honorable colleague Mr. दिगंबर कामत की तुम्ही सगळ्यो बोटी भायर काडटले म्हणून. म्हाका दिला होम डिपार्टमेंटान नो एक्शन इज कॉल्ड. हे सगळे घुसपागोंदळ जो चल्ला तुम्ही खंयच्या बॅक एंट्रीन तांकां दिलें हे लायसन्स ते म्हाका सांगात. स्पीकर सर, जी गजाल तो 5व्याची म्हणटा की ते लायसन्स बस. कारावालाक पयलीं दिल्ले आनी म्हज्या म्हायती प्रमाणे दॅट हॅज बीन ट्रान्सफर्ड. How can it be transferred when it is cancelled after 31st March 2014? Speaker sir, एक minute. Speaker sir, all licenses of those offshore casinos which are expiring on or before 31st March 2014 may be considered for extension. पण तातून ताणी सकयल घालें की all expiring after 2014 shall not be renewed. हे जाताले 2012-2014. तुम्ही कशें दिलें? हे एक्सपायर्ड लायसन्स म्हणून तुम्ही जाहीर सभेन सांगिल्लें आसा. तुम्ही आत्तां उलयले की तुम्ही लायसन्स रिन्यू करचे ना जाल्यार तुम्ही हे दिलें कशें? आणि कारावेलाचे ओल्ड 2010चे लायसन्स गोज अँड गेट्स रिन्यूड इन 2011 विच हॅज नो प्रोविजन फॉर ट्रान्सफर. 2010 नाशिल्लें ट्रान्सफर जाता म्हणून. 2011 तुम्ही ट्रान्सफर क्लॉज काडलो. एक्सपायर जाले लायसन्स आणि लायसन्स एक्सपायर जाता तुम्ही कॉरिजेंडम काडटा 8/7/2014 जातून तुम्ही कारावेला परत तुम्ही ताका रॉयल फ्लोटेल म्हणून करता. सरकार कितें सांगूंक सोदता सांगचें. टेबल आय हॅव टेबल्ड कॉपी ऑन द हाऊस टेबल ऑफ द हाऊस केल्या कॉपी ती दाखोवची. आय रिप्लाय टू इट. आणि फुडलो क्वेश्चन कितें आसा आणि 2 सप्लिमेंटरी उरल्या. पहिले हाजीर दियात. फुडलो सप्लिमेंटरी Speaker sir, I think I should get the answer of this before I finish. Speaker sir, let the government be clear on the issue of shifting of the casinos out of River Mandovi as per the undertaking given by the casinos earlier, or is it going to be another U-turn? If it is going to be done, केन्ना पर्यंत सरकार भायर काडटले हाजो टायम फ्रेम आज आमकां एश्युरन्स ऑनरेबल सीएमान हांगा दिवचें. प्लीज रिपीट युअर क्वेश्चन. हो, दुसरो क्वेश्चन विचार. पयलो परत विचारू का दुसरो परत? दुसरो. Speaker sir, बोटी भायर काडपाचे आत्तां तुम्ही दिल्ले आसा. डेट्स तुमकां आत्तां दिल्यो हांवें. फर्स्ट बोट शूड मूव आउट बाय 29th August 2015. येस. ताज्या प्रमाणे इज द गव्हर्मेंट सिरियस ऑन मुव्हिंग दीस बोट्स आउट ऑफ द रिवर मांडोवी ऑर इज इट गोइंग टू बी अनदर यू टर्न? कित्याक कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स पॉलिसी प्रमाणे म्हणटा बोटी भायर सरतल्यो. म्हाका आज अनस्टार्ड LAQ 49B म्हाका रिप्लाय मेळ्ळ्या 49B की the present status on cabinet decision to move casinos out of River Mandovi by 2015 with details thereon. Reply meta, no action is called for at this stage. 2 departments giving 2 separate replies wherein government assurance through your policy is to move the casinos out of River Mandovi. तुम्ही शिफ्ट करतले जाल्यार खंय करतले आणि केन्ना पर्यंत करतले? Speaker sir, it has been the policy of this government not to continue these vessels in Mandovi. And that last time when their licenses were renewed, specific undertaking was obtained from these 4 players and they were permitted to continue in River Mandovi till the date, and that Delta Corp Limited till 29th August 2015, Goa Coastal Resorts and Recreation till 12th September, High Street Cruises and Entertainment Private till 23rd December, and Golden Peace Infrastructure till 3rd December 2015. आणि हो पिरियड अशें अंडरटेकिंग घेतलां तांचे कडल्यान. बट हे अंडरटेकिंग घेवनूय
government feels that it is our responsibility to make alternate arrangement. As of now, they have given the undertaking. 3 But, वर्सां Ram Re. And as such, Captain of Ports is hunting out for alternate location, and we are trying our level best to shift this as per the government policy in the new location that would be identified. स्पीकर सर, जो सरकारान ह्या कजिनोक भायर धांवणाय म्हणून सांगिल्लें धोरण घेतिल्लें, तो कजिनो जागो सोदपाक त्या डिपार्टमेंटाक सांगता कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स. स्पीकर सर, मुरींग तेवटेन दिता, बाकीचे दिता. दिस इज समथिंग विच हॅज टू बी रिप्लाय. तुमकां टायम फ्रेम दी स्पीकर सर, की कितल्या वेळान तुम्ही भायर काडटले. स्पीकर सर, ह्या सरकारान परत सांगता हांव, ह्या सरकारान कॅसिनोज एनकरेज केल्ले ना. तुम्ही म्हाका फक्त टायम फ्रेम दियात. नंबर टायम फ्रेम दियात. अरे लेट मी तुका हांवें पूर्ण उलोवपाक दिला मरे. आणि ज्या प्रमाणे तांचे अंडरटेकिंग घेतलें आसा चौगांयचे, त्या प्रमाणे ते भायर वचूंक जाय. पूण ते भायर वचूंक जाय म्हणप इतलें आन्सर दिवप सोंपें आसा. तांकां ऑल्टरनेट सायट सुद्दां पळोवन दिवंक जाय. स्पीकर सर, सगळी जबाबदारी घेऊन आमकां टायम फ्रेम फक्त दिवची. 1 वर्ष, 5 वर्सां, 20 वर्सां, 10 वर्सां, कितली आनी वर्सां जाय पडटली फॉर कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स टू आयडेंटिफाय अ लोकेशन अँड गिव अस, लेट हिम गिव अ टायम फ्रेम. दॅट सॉर्ट्स आउट माय सेकंड क्वेश्चन अँड आय कॅन गो टू माय थर्ड क्वेश्चन. ताचे डेट्स ताणें अंडरटेकिंग दिला, ह्यो डेट्स फिक्स आसात. पण तुम्हीच म्हणता की जावचे ना म्हणून न्ही. जावचें ना म्हणूंक ना हांवें. तुम्हीच म्हणता कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स ऑल्टरनेट सायट दिवचे ना म्हणून. दे आर आयडेंटिफायिंग म्हणता तुम्ही. अरे हय, ऑफकोर्स. सो यू आर ओनली कॉन्ट्रडिक्टिंग युअर स्टेटमेंट. We have to identify alternate sites in some other rivers. स्पीकर सर, एक वाटेन ऑनरेबल सीएम. Identifying the alternate site. स्पीकर सर, एक सायडीक ऑल्टरनेट सायट सोदपाची म्हणटा, ऑनरेबल सीएम सांगता. दुसऱ्या सायडीक सांगता ही वॉन्ट्स टू अबायड बाय दीस डेट्स अँड which कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स फायंडिंग ऑल्टरनेट सायट. लेट हिम गिव वन प्रॉपर आन्सर. म्हाका आन्सरूच मेळना म्हज्या क्वेश्चनाक. अरे आय हॅव ऑलरेडी गिवन आन्सर. टायम फ्रेम दिया न्ही. तुम्ही केन्ना भायर काडटले. गव्हर्नमेंट इज द ऑथॉरिटी टू टेक द कजिनोज आउट. ज्यो डेटी दाखयल्ल्यो आसात, तुम्ही अंडरटेकिंग घेतिल्लें ताच्या प्रमाणे तुम्ही तांकां भायर काडपाचें. सायट सीओपीन आयडेंटिफाय करून तांणी आयडेंटिफाय करून तुम्ही भायर काडपाक जाय. टायम फ्रेम कितलो जाय. गव्हर्नमेंटान आन्सर दिला न्ही आणि गव्हर्नमेंटान आन्सर दिला आणि वेगळें कितें तुका जाय. वी आर गोइंग बाय दीस डेट्स. Government has already given you the dates. So these dates are what we have to take. That the casinos will mod. Okay. Speaker sir, स्पीकर सर, म्हाका कळना त्या पणजेक लागणारो सिद्धार्थ आसा तेवटेनच्यान पणजेकार आसात, पूण काही हांगासरले रिप्रेझेंटेटिव्ह हो विशय म्हणजे गोव्यात अनेक विशय आसात, पूण कॅसिनो हो विशय इशू इज नॉट ऑफ वन पणजेकार. गोंयकारांचो इशू तुम्ही गोंयकारांचो इशू तयार केल्लो. यू हॅड मेड दिस अ गोवन इशू बिकॉज गोंयकार जे लागता ते गोंयकार काबार जाले कजिनो वचून. तुका उलोवपाक दिता. कितें उलयता स्पीकर सर? हाऊ इज ही सेइंग दिस स्टेटमेंट ऑफ पणजे? इज दिस ओनली फॉर पणजे? दिगंबर कामत हांव तुका उलोवपाक दिता. पणजेकारा खातीर? अरे हांव आन्सर करता मरे. आन्सर करता मरे. हांव दिता उलोवपाक. Answers because he is the honorable CM. It is not Rohan County representing Porvorim or Naresh Sahu representing Bicholim. It is a Goan issue. हांव उलोवपाक दिता न्ही. स्पीकर सर, म्हाका दिसता एक एकटो जर उलयलो जाल्यार दिगंबर आन्सर दिवपाक मेळटा. दिगंबर कामत विचार. स्पीकर सर, स्पीकर सर म्हजो एक उरला सप्लिमेंटरी दिता. ह्या कॅसिनोचेर ह्या हावसान ना मिनिस्टर अलेक्स बाब. स्पीकर सर, ह्या कॅसिनो एसयूचेर ह्या हावसान व्हडले व्हडले डिबेट्स पळयल्यात. When I was the chief minister in 2009, I still remember my home minister was absent because he was admitted in the hospital. And the debate was there on the casinos. Those who are sitting here, they were sitting here.